नावाड्या महिमा ताची गाजोव्या वैभव ताचो प्रगट्या गीताचे गाव्या मधुर नादान गाव्या स्तुती ताची उल्हासात बाप तो सर्वांचो मोगान आमकां पोचो बाप तो अदीक मोगाचो वंदिया सर्वेस पोरा ताका नावाड्या महिमा ताची गाजोव्या वैभव ताचो प्रगट्या देव आनी राय तो बळगत करतो रस्ता सर्गा संसारार आसो महिमानी स्तुती वियोरण्याचेरी वंदन ताचे चरणी वंदिया सर्वेस पोरा ताका नावाड्या महिमा ताची गाजोव्या वैभव ताचो प्रगट्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या न्हू सगळे पवित्र सभे बराबर आज आमी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची सक्ता सर्वांच्या रायाची दायबाजीक परब संभ्रमूंक हे वेदी भोंवती जमल्या. क्रिस्त रायान स्थापल्ल्या राजाच्या मोलाचो नियाळ करूंक ताची क्रियाळ परज आमी जावंक आयची देवस्तुती आमकां आपोवणें दिता. क्रिस्ताचे राजवडकेचो परिणाम आमच्या जिवितांत येशे आनी ससनांत आमी ताचे थंय जियोंक फावो जायशे आमी मागया. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो वर्साचो निमाणो आयतार तशेंच आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची सगळ्या सर्वाच्या राजाची दबाजीक परब आमी आचरण करूंक हांगासर आमी जमल्या. सबार राणयो उब जाल्यात मेल्यात आनी गेल्यात पूण आमचो आजचो एकच राय आमकां आसा तोच जेजू राय सर्गा संवसाराचो राय संवसाराच्या कोणशाच्या लोकांक सगळ्यांक लागीं करचो एकच गवळी आमचो जेजू राय सेवा काणूंक आयिल्लो न्ही सेवा दिवंक तो आयिल्लो आनी ह्या रायाचें आडळतें केवळ थोड्या घडयांक थोड्या वर्सांक न्ही पूण ससनाच्या ससनाक बाळटा तसलें आनी ह्या रायाचे पर्ज जावन ह्या आमच्या गोवळ्याचे इंडाचे शेळयो जावन जियोवचें खंडीत आमचें भाग जावन आसा. तें जाल्यान ह्या परबे दिसा आमी देवाक अर्गां दिवया ताच्या एकल्याच पुता जेजूक ह्या संवसारांत धाडन आमच्या खातीर कालतो जावन कुर्साचें मोरान मोरून पुना जिवन जावन आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना कशें जिये जाय म्हूण ताणें आमकां शिकयलां. ह्या आमच्या रायाची खरी परजां आमी जायनातल्या खातीर ह्या गोवळ्याचे खऱ्यो शेळयो आमी जायनातल्या खातीर ताचो ताळो आमी आयकनातल्या खातीर पयस गेल्ल्या खातीर आमच्या पातकांची काळजांतान दूख धरन परतून आमी ताच्या फाटीं येया आनी मौनपणी रावून आमच्या काळजांचें दूख आमी धरया. हांव पातकी सतरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो नांव संताव मनांत चिंतून तोंडांत सारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पददा देव आमची काकूट करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिवितांत सांबाळूंक. आमेन.
तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्यात वैभवापासून आम्ही तुका वागंता सोमिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शेळी तो संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या भोसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता जेसू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा आमच्या दयाळ बापा तुझ्या मोगाच्या पुताक सकडा सर्वांचो राजा तुवें केलोय आनी ताचे वरवीं सगळी रचना संपून एकवटान नवी करून तुजी खुशी जाली देखून पातकाच्या गुलामपणांतली सुटलेली सगळी रचना तुजी सेवा साखरी करूं आनी निरंतरी तुका वाकणूक फावो म्हूण आमी प्रार्थिता आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप इस्रायलाचो सगळ्यो कुळयो हेब्रोनान दाविदाशी आयल्यो आनी तांणी म्हणलें आमी तुज्याच हाड्या मासाचे संपलेल्या दिसांनी सावल आमचेर राजवटकी चलयतलो तेन्ना तुवेंच इस्रायलितांक झुजांक आपोवन व्हेलें आनी तांकां पाटी हाडलें आनी सर्वेस्परान तुका म्हणलें तुंच मुजे परजे इस्रायलीचो गवळी जातलोय तुंच इस्रायलाच्या फुडारी जातलोय देखून इस्रायलाचे सर मालगाडे हेब्रोनांत दाविदाशी आयले दावीद रायन हेब्रोनांत सर्वेस्परा उजीर तांचे कडेन एक करार केलो देवाचें उतार हें सर्वेस्पराचे घरी वचोया म्हणटाना हांव संतोसलो सर्वेस्पराचे घरी वचोया म्हणटाना हांव संतोसलो या आमी सर्वेस्पराचे घरी अशें म्हणून लोक म्हणटाना केदो वर्तो संतोष म्हाका भोगलो आमी तुजेशी पावल्या जेरुजालेमा तुज्या दरवाड्याचेर आसात आमची पावलां तुज्या दारा भितर उबे आसात आमचे पाय ओराचे घरी वचोया म्हणटाना हांव संतोसलो
मजबूत आनी अखंड बांदावळेन उबारून बांदला आमचें जेरुजलेम. थंयसर सोडून येतात कुळयो वय सर्वेस्पराच्यो कुळयो त्यो. सर्वेस्पराचे घरी वचोया म्हणटाना हांव संतोसलो. थंय सर्वेस्पराचें नांव वाखाणो इस्रायेलाचो कायदो तो थंयसर उबारला. दावीद रायाचें मनसुबेचें सिंहासन. सर्वेस्पराचे घरी वचोया म्हणटाना हांव संतोसलो. सर्वेस्पराचे घरी वचोया म्हणटाना हांव संतोसलो. सांपावलोन कोलसेकरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, उजवाडाच्या राज्यांत आपल्या भक्तांक तयार केल्ल्या दायजांत भागीदार जावचें देणें तुमकां फावो केल्ल्या बापाक तुमी अर्गां दितल्यात. ताणें आमकां काळोखाचे पदवेंतलें काण्ण आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यांत हाडून पायल्यांत. तेस्ताच्या पुता मारिफात लाभता आमकां सोडवणू म्हणजे पातकांचें भोगसाणें. तस प्रतिरूप अदृश्य देवाचें प्रथम जनीत सर्व रत्नां ताचे थंय सर्गींचीं आनी पृथ्वेचीं दिसतात तीं आनी दिसनातलीं सर्व रत्नां सिंहासनां स्वामित्वां अधिकारी आनी प्रभुत्वां देवान रचलीं. सर्व रचना जावचे पयलें तो आसलो. सर्व वस्तू ताचे मारिफात अस्तित्वांत आसात. तोच मस्तक कुडीचें म्हणजे पवित्र सभेचें. आरांभ वा पयलें फळो जिवन जाल्ल्यांचें देवाची खुशी अशी जाली. ताचे थंय आपणाची सगळी संपूर्णता बिडार करून आसची आनी ताच्या कुर्साच्या रक्ता मारिफात समाधान स्थापीत करून भुमीच्या आनी अंतराळाच्या सर्व रचनांक आपणा थंय राजी करून घेवची म्हणून. देवाचें उतार हें. देवाची ओडपकार उबी रावया. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पराचे नवी येता तो सदेव साव. आमच्या बापा दाविदाचे राज्य ताका आनंद साव. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. सौम्या, तूं रायपण घेवन येत आसतना म्हजो उगडास कर. शेकी जेजूक कुर्सार मारता आसतना लोक लागसर रावन पळयत आसलो. ताचे मुखंड ताका किणून म्हणटाले, तांचे मुखंड ताका किणून म्हणटाले, हेरांक ताणें बचाव केलें
हो देवाचो क्रिस्त विसरलो वयस जाल्यार तो आपणाकच बचाव करूं. शिपाई ताची खेळकुळां करताले. ते ताचे ससी वचून ताका आंबट वायन दिवन म्हणटाले, तूं देवाचो राय जाल्यार तुकाच बचाव कर. ताच्या माथ्या वयर हो जिदेवांचो राय हीं उतरां बरोवन घाल्लीं. उंकाळिल्ल्या अपराध्यां मदलो एकलो ताची निंदा कर म्हणालो, तूं क्रिस्त वयर जाल्यार तुकाच आनी आमकांय बचाव कर. तो दुसरो जाप दिवन ताका बेश्टावंक लागलो, तुकाय तिची शिक्षा फावो जाल्या आसतना तूं देवाक कांय भियेनाय वे. आमकां जाल्यार निती प्रकार म्हणजे आमच्या करण्याक फावो जाल्लें तें मेळ्ळां, पूण हाणें कसलीच चूक आदारलेली ना. उपरांत तो जेजू लागीं म्हणालो, जेजू, तूं राजपदवी घेवन येता आसतना म्हजो उडास कर. जेजून ताका सांगलें, हांव तुका सांगतां, आजच तूं म्हजे सांगता वैकुंठांत आसतलोय. देवाचें उतर हें वाकडी तुका क्रिस्त ओगळाब जावन जेजू क्रिस्ता सर्वथा क्रिस्तराया थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, पयल्या सुवातेर क्रिस्तरायाचे दाबादीक परबेचे प्रणाम तुमकां म्हणटा आनी तशें बरें फेस्त तुमकां हांव मागतां. टॉनी डिमेल्लो म्हणलो प्रख्यात बरयणार अशें एक गडीत तो विवरण करता. आसलो एक फामाद कलाकार, मस्तो पिंतुरां ताणें सोडयल्लीं, मस्तो इमाज्यो ताणें केल्ल्यो, पूण एक मात ताका भिरांत आशिल्लें, मोरोंक ताका भिरांत आशिल्ली. मोरोंक नाका जाल्लें, ह्या सांगत आसून आनीकय चड इमाज्यो करया, आनीकय चड पिंतुरां करन लोकां मोगोळ जाया म्हूण ताची आशा जावन नाशिल्ली. मोरान येता आसतना कशें पुणी सुकोवन कांगे म्हूण आलोचन करनाशिल्लो. आनी अशें ताणें इकरा ताच्या तोल्योच ताच्योच इमाज्यो ताणें केल्यो, म्हळ्यार ताच्या बरीच ताचेंच रुपणें डिट्टो ताचेंच रुपणें ताणें 100 टकडे आसल्या पळय ताणें केलें इकरा. आनी तो इकरा इमाज्यो ताणें लायनी दवरल्यो ताच्योच ताचेंच रुपणें, आनी तो वचून मोदें रावलो एक कडेन. मोर्न येता आसतना हांव खंय आसा म्हूण गुत्त जावन नजो, कित्याक सककडे कितले दिसतात, इकरा आनी हांव एकले गुतले. तें जाल्यार मोर्नाक हांव खंय आसा म्हूण बोट देखूंक जावं गुत्त नजो म्हणून तितल्या एक ताणें नाजूकपणान ताणें ती इमाज्यो केल्यो आनी खंडीत जावन हांव जिखतलो म्हूण ताणें चिंतलें. आनी मोर्न आयलें, मोर्न खंय आसा म्हूण कळोना, वो मनीस खंय आहा म्हूण कळोना, एकल्या मात धरून व्हरूंक जाता. आनी तें जाल्यार मोर्नान एक जोक सांगल्यार म्हणे कोणी आसतात न्ही, आसल्या गुत्त जाता वत्त मनीस म्हूण. जोक सांगल्यार कोणी आसूंक ना. एक सॅड स्टोरी सांगली, काणी सांगली एक दुखाची, जाल्यार कोणी रडोवंक नात. पळया, एक पाक व्हरून ताच्या नाका काड, सकाळच्या नाका काड व्हरता, ते जाल्यार म्हण शिंको काडटा वरना म्हूण शिंको काडटा पाक केलें जाल्यार कोणी शिंको काडनात. आतां कालें करचें, मोरना चिंतलें, पळया उरला एकच एक उपाय. आनी मोरना व्हडल्यान सांगलें, हांगा आसलो ही म्हाजी एक्की सोमानात, पुरांत मिस्टेक आसात म्हणटाना हो मनीस जागो जालो. खंडीत जावन सोमा आसात, हांवें तो केल्ल्यो त्यो इमाज्यो आनी म्हण आनी म्हाका गौरव आसा, इतले हांव हेम्मेन हांवें केल्यात, खंडीत जावन तुवें ती सूख तुवें दाखोवंक जायना. आनी ताच्या अहंकारा वरवीं, ताच्या आतां इगो म्हणटा आमी, अहम्मा वरवीं मोरनान ताका धरलें आनी व्हरून येलें. मोगाच्यानो, आज आमी क्रिस्त रायाचें फेस्त करता आसतना आमचो आनी तुमचो राय जेजू राय हंकाराचो राय न्ही, पूण सेवकांचो सेवाक खालतो राय जावन आसा. सबार राया विशयांत आमी आयकलां, चरित्रेंत आमी इस्कॉलांत, कॉलेजींत, युनिवर्सिटींत शिकता आसतना सबार राय आयले, झूज मांडल्यात, झुजल्यात, सलवाल्यात, गेलवाल्यात आनी अशें ते आळवाल्यात. आनी ह्या राया मोदें आसलें एकच हांवें अधिकार चलयचे, आनीक चड वर्सां, चड राष्ट्र राज्य जागो मुजो जाय असलो तांचो अहंकार, असलें तांचें गर्व
ना वाटें जायचें म्हणलें एक मनोभाव तांचे थंय आसुल्लो. पूण आनी ह्या विशयान ती आमी आयकलें आयच्या पयल्या वाचपान. साऊल देवान साऊल रायाक इस्रायलचो राय म्हूण विसरून काडलो आनी ह्या साऊल रायाक इस्रायल परजा अळी जावन आसा तुजे परजा ताची जतन कर म्हूण साऊल रायाच्या हाताक दिलें. पूण साऊल राय ताका देव भिरांती नातली, देवाची खुशी तो करनातलो, देवा विरोध गेलो, परजे विरोध तो गेलो आनी आपणाच्या हातान दिल्ले परजा नाश जावच्या बरी ताणें पळयलें. आनी येदना तो साऊल राई तो खंतीबेदांत आसल्या वेळार एक फुडें ताणें दाविदाक आपयलें. दावीद बेतलेमाचो एक गोवळी जावन आसुल्लो, पूण तो एक संगीतगारी जावन आसुल्लो. तेन्ना साऊल रायान दाविदाक ताच्या सिंहासनाक आपयलें आनी ताका सांगलें म्हाका इल्लें म्युजीक कर, संगीत कर इल्लें, तेन्ना जाल्यार म्हजी बेजाराय पयस येताली म्हूण. आनी साऊल एक गोवळी मात्र न्ही, एक संगीतगार मात्र न्ही, पूण बलिश्ट मनीस तो जावन आसलो. तेन्ना जाल्यार ताणें गोल येतात आनी जुशी मारलें. आनी अशें साऊलाक ताचे वयर मोसो जाता आनी दाविदाक तो जुशी मारने पळयतना दावीद राय फोळ्ळ धांवता. पूण साऊल मेल्या उपरांत देव ताका विंचता, गोवळी म्हूण मागता, इस्रायलचो राय म्हूण मागता आनी ताका पाटी हाडटा आनी इस्रायलचो राय म्हूण ताका तें सिंहासन ताका दिता. आनी दावीद राय साऊल राया बरे हादिकाराक लब्धल्लो न्ही, पूण दीनपणी कालतेपणी देवाशी खुशी करून देव भिरांतीन ताणें लोकांक वयर हाडिल्लें. तेन्ना लोक दावीद राय पळोवन म्हणटालो की तूं जावन आसा आमचें मांसाचें मांस, हाडाचें हाड, आनी आमी जावन आसा तुजी परजा, आमी जावन आसा तुज्यो शेळयो. आनी दावीद राय ताणें पातां केल्ल्या वेळार व्हडा काकूळतीन देवाचें बॉक्सांनी ताणें मागिल्लें. दीनपणी तो जियेल्लो, देवाचो सेवक जावन तो जियेल्लो. आनी ह्या दावीद रायाच्या कुळयेंत तावनूच मेस्साया बसायलो सोडून दर उब जातलो म्हूण आंज बुडव्यान मोरयेक इजबी हाडल्या वेळार सांगलें दावीद वंशतांच तुजो पूत तो देवाचो पूत तो जल्मातालो म्हूण. आनी अशें जेजू राय जावन तो सर्वत्रीक राय जावन आमी ताका आज मानता. पूण मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जेजूचें राय ह्या राजपण वा रायपण ह्या संवसाराचें रायपण तें न्हय आसलें. सांजू आसो वांजेल अध्याय 18 वोळ 30 आनी 16 आमी आयकता. तशेंच पिलातान जेजू विचारलें तूं राय गी म्हूण, आनी जेजून सांगलें म्हजें रायपण ह्या संवसाराचें न्हय. जाल्यारय तो राय म्हूण आपयतलो म्हूण देवनिंदा उसारून कुर्सा वयर INRI जीजस क्रायस्ट द किंग ऑफ ज्यूस म्हणलो तो बिल्लो वा बिरूद ताका ताणें घाल्लो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजू 30 वर्सां गुपीत जिणे जियोन तो परगट जिणे सुरू करच्या पयलें ताका सैतानान तंत्रसां वाडलें आनी एक तंत्रसां जावन आसलें. शिखराच्या वयर व्हरून आसलो सगळो तो शहर दाखोवन एकादा वेळार तुवें म्हाका पडोवन नमस्कार केल्यार हो सगळें राज, हो सगळो जागो, सगळें शहर हांव तुका दितलो म्हूण. पूण जेजू जाणा आसलो हांव आयिल्लो रायपण सोडूंक ह्या संवसाराचें न्ही, पूण सुखाचें, बोगसाण्याचें, मोगाचें, सवाचें आडळतें सोलोवंक आयिल्लो आमचो जेजू क्रिस्त. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, कार्ल बात म्हणलो प्रख्यात दैवशास्त्री म्हणटा की आवर क्रिश्चन रिलीजन इज अ पॅराडॉक्स. आमचे क्रिस्तांव कातोलीक समर्थ जावन आसा एक विपर्यस. आनी आमी जाणा विपर्यस म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ समाज एक सांगता जाल्यार आमी कातोलीक क्रिस्तांव दुसऱ्यांत आमी पातयेता. समाज म्हणटा की आज तुमी किदाळ्या मुखार आसा जाय, तुमी किदाळे दुडवा फाटल्यान, हास्ती फाटल्यान, यशस्वी फाटल्यान तुमी धांवा जाय. पूण जेजू सांगता कोण ह्या संवसारांत पयलो जावंक आशेता की सर्गराजा निमान जातलो. कोण हांगासर मोरूंक आशेना गी तो खंडीत जावन नालिसाच्या वाटेक तो चलतालो. पूण हे गोवाचो कोण मेल्ल्या करी तो एकोडूच उरता, मेल्यार यशस्वी दिता. मेल्ल्यांत आमी जियेतल्या, दिल्ल्यांत आमी घेतल्या.
अखेरीस जाल्ल्या वरी आमी पयले जातालो वो जावन आसा विपर्यास आमी क्रिस्तांव कातोलीक हांगासर जिवन आसा शांती समाजाचे मनीस आमी यशस्वी फाटल्यान अधिकारा फाटल्यान आमी दबाना आनी मोगाच्यान वस्तू विपर्यास जावन आसलो आमचो राय क्रिस्त राय जेजूसो ह्या संवसाराच्या राया परी तो जियोना ह्या संवसाराच्या राया परी ताणें झूज मांडूना ह्या संवसाराच्या राया परी तो झुजारी तो जावना पूण एक मोगाचो एक कलतो तो राय तो जालो वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो लुकास वांजेल अध्याय 2 वळ 30 आनी 40 आमी वाचता He will be a sign of contradiction. He will be cause for the rise of many in Israel. सिमियोन प्रवादीन 8 दिसांच्या बाळका जेजूक पळोवन मोरयेन तेंपला वेळ्ळा म्हळें हें बाळ इस्रायलाच्या मस्त जनाच्या पडण्याक आनी उठोवनाक तें कारण जातलें आनी हें बाळ एक तिरस्कार असो गुर्तू जातलें आनी तोच जेजू सिमियोन प्रवादें केल्ल्या प्रवादा प्रमाणे एक तिरस्कार असो गुर्तू जालो वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो खंयच्या रायाक तांचेंच एक भांगराचें एक सिंहासन आसता पूण आमच्या रायाक भांगराचें एक सिंहासन ना पूण आमच्या रायाक आसचें एक रुखाड असो एक कुरीस राधाकृष्ण आमचो प्रेसिडेंट म्हणटलो की बुद्ध महावीर आनी हिंदू धर्मांत आसले देव ते सोबीत दिसतात तांची इमाजी सोबीत दिसतात आमकां ते आकर्शीत करतात पूण आमच्या क्रिस्तांव समोरचो जेजू क्रिस्तांव समोरचो देव विकाळ दिसता तो आकर्शीत करना वय मोगाचें आज वांजेलांत आमी आयकलें तेंच काल्वरी पर्वतार कुर्सा वयर जेजूचे मुखार विकाळ जाल्लें देवाचो पूत जावन तो जल्मल्लो तो रुपांतर जाल्ल्या वेळार ताचे मुखामळ सुर्या बरी परजडतलें ताचें वस्तू रिमा बरी धवें आसलें आनी हें मुखामळ कोणें विद्रूप केलें आमच्या आनी तुमच्या संवसाराच्या पातका वरवीं आपणाचें खाड ओडतल्यान ताणें खाड दिलें आपणाक मारतल्यान ताणें पाट दिली आपणाक शिंपी उडयल्यान ताणें मुखामळ दाखयलें जियोशी मारूंक वरच्या एका शेळये बरी तो जालो तो विकाळ जालो वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमच्यो राय जेजू क्रिस्त एक विपर्यास जावन आसा ताच्या तकलेर भांगराचो कुरव ना पूण कांट्याचो एक मुकूट आसा आमच्या रायाक ताची सेवा करूंक मिनिस्टर्स नात पूण ताच्या भोंवतणी आसात 2 जाण सोर आमच्या रायाक ताचें म्हणलें एक सैन्य ना पूण ताचे तें आसात ताचे आंज बुडवे ताच्या सांगाता आमच्या रायान हेरांच्या राया बरें हेरांचे रगात व्हरोवना पूण आमच्या रायान ताचेंच रगात ताणें व्हरयला आमच्या रायान ताचेंच मांस आमचें खाण जावन दिवन हांव जावन आसा सर्गिंतां देवून आयिल्लो उंडो कोण म्हजें मांस खातात तो मेल्यारी जियेतलो म्हूण सांगला खंयच्या रायान मोरणा कडेन अपॉयंटमेंट काडूंक ना पूण आमच्या रायान मोरणा कडेन अपॉयंटमेंट काडून गेला खंयचो राय स्वता खातीर मरोंक ना पूण आमचो राय स्वता खातीर मरोंक तोच मुखार आयला खंयचो राय गोरवांच्या गोठ्यांत वा मार्गा देगेन जल्मोंक ना पूण आमचो राय जल्माला गोरवांच्या त्या गर्द्यांच्या गोठ्यांत तो जल्माला वय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो खंयचो राय सेवा दिवंक येवना सेवा खान घेवंक आयिल्लो पूण आमचो राय सेवा दिवंक आयिल्लो कुर्सार तो उमकाळून बनोवचेर म्हणटा की ताणें ताचें बॅग ओपन करून पर्स ओपन करून आदल्या आतांच्या आनी फाल्यांच्या येवच्या सर लोकांच्या पातका खातीर ताणें रगत वरयला आनी वो जावन आसा आमचो जेजू क्रिस्त तरी आमच्या ह्या जेजू क्रिस्ताक पदवी खंयतून आयली जेजू क्रिस्त पदवेन शिकयत आसतना अजापा करता आसतना लोकांनी विचारलें हाका ही पदवी खंयतून आयिल्ली हाका हो अधिकार खंयतून आयिल्लो जेजूक आयिल्लो अधिकार ताच्या भाग्यवंतपणा वरवीं जेजूक आयिल्लो अधिकार ताच्या भाग्यवंतपणा वरवीं जेजूक आयिल्लो ताका अधिकार ताणें बापाची खुशी केल्ल्या वरवीं जेजूक आयिल्लो तो अधिकार बापाच्या सांगाता ताणें तो वेळ करसिल्ल्या वरवीं जेजूक आयिल्लो तो अधिकार हांव आयलां म्हाका बापान धाडलां शिंपळून गेल्ल्या शेळयांक लागीं हाडून एक गोवळी आनी एक हिंड हांवें जाय म्हळ्यार ही रादर म्हाका देव एका शेवटा खातीर देवान म्हाका धाडलां आनी तो शेवट
मोर्ता बरं जियेल्ल्या जेजू क्रिस्ताचे मुखामळ अखेरी पर्यंत विद्रूप जावंक त्याच देवान सोडूंक ना. 3 दिसांनी ताका जिवंत उठयला आनी ताचें रुपण्या खंयच्या रुपण्या की सोबाय की आज सरी करूंक जायना. आनी हें जावन आसा वर्तें सोबाय आमच्या क्रिस्त रायाची जेजूची मोगाचें न्हू. ह्या क्रिस्त रायाच्या सोबायेंत जियोंक ताच्या सावळेंत जियोंक ताच्या रक्तांत आमची पातकां धुवन काडूंक बगसूंचें भाग मेळ्ळां आमकां. खंयच्या रायान मरतना बापा तांकां बोक्षी म्हणूना तांकां शिक्षक वळख केला. पूण आमच्या रायान बापा तांकां बोक्षी म्हणला. मोगाचें हें जावन आसा वर्तें रायपण आमच्या जेजू क्रिस्ताचें. आनी ह्या आमच्या जेजू क्रिस्ता आमच्या रायाक आमी मरोंक शेळयांनी मरोंक जाल्यार आमी तयार आसा जाय. कित्याक आमकां मेळचें हें भागत आमी म्हणा जाय. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, कुर्सा म्हळें आसतना त्या शिपायांनी ताची किळकुलां केलीं. तूं देवाचो पूत वय जाल्यार, तूं राय वय जाल्यार कुर्सांत सेकला देव तुकाच तो बाचाव कर म्हूण म्हळें ताका. त्या स्वरांनी एकलो स्वर वा पयलो आनी दुसरो स्वर म्हूण आमी आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें. त्या पयल्या स्वरान म्हळें तूं देव जाल्यार तुकाय बाचाव करीन आमकांय बाचाव कर म्हणून देव निंद तो उलयलो. तो व्हडलो क्रिमिनल जावन नासलो, व्हडलो पातकी जावन नासलो जाल्यार ताचे पातकांची वळख ताणें धरूं ना, ताचे पातकाचे मनस पश्चाताप ताणें धरूं ना. पूण आसलो आनीक सोर, आमी बरो सोर ताका म्हणटा. आनी त्या बऱ्या सोरान कालें केलें. पयल्या सुवातेर ताणें ताची पातकां ताणें वळखून घेतलें. हांव एक पातकी जावन आसा, हांव एक व्हडलो पातकी जावन आसा. तें जाल्ल्यान एक कुर्साचें मरण म्हाका लाभलां म्हूण ताणें स्विकार केलें. आनी दुसऱ्या सुवातेन म्हज्या हस्तकी हांवें कांयच करूंक जायना, म्हज्या हस्तकी हांवें हेचे खाली कोणा मात्र म्हज्या हस्तकी म्हाका हें फूल स्टॉप, नो एंड. पूण जेजू वरवीं सक्कड साध्य आसा. म्हजी जिणी जेजूचेर होंदून आसा. तूं सर्गा राजा येतना म्हजोय उडास कर. तूं सर्गा राजा येतना म्हजोय उडास कर. हांव एक पातकी जावन आसा म्हणून ताचे पतकान तो रडलो. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीन आनी जेजून म्हळें खंडीसन हांव तुका सांगता आजच ह्या घडये म्हज्या सांगाता सरकार आसतलो. जेजू क्रिस्त मागीर पयलो सर्गा सोडलो गेल्लो तो जावन आसा व्हड पातकी तो सोर. जेजू मरतना ताचें तें मुखामळ त्या सोरा कुशीन ताणें घालून ताणें प्राण केलो त्या बऱ्या सोरा कुशीन. आमी आमची पातकां आमी रडल्या वेळार जेजू क्रिस्त आयिल्ल्या वेळार तोच कुर्सार उमकाळिल्लो जेजू आमच्या कुशीन ताचें मुखामळ दाखयता. आनी आज तूं म्हज्या सांगाता सर्गा राजा आसतलोय म्हूण आमकां खरेपणी तो हांव सांगता. कशें जाकेव रुखार सोडून जेजूक पळोवंक आशिल्लो, जेजून दिश्ट वयर लावन जाकेवा सकला ये. कित्याक तुजे पातकां तूं वळखलाय, तूं पातकी म्हूण वळखलाय, तूं म्हाका तूं पळोवंक आशिल्लो तितल्यांत पुरो तूं आयच्या घरा सलवासांव आयला म्हूण जेजून सांगलें. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज आमी त्या जेजू क्रिस्त रायाचे खरे शिस आमी जाय. ನೂಲಿನಂತೆ ಸೀರೆ ತಾಯಿಯಂತೆ ಕಾಲೆ ಮಗಳು ಯಥಾ ರಾಜ तथा प्रजा. कशें राय जावन आसा गी तशें ताची परजा जाय. कशें एक सूत जावन आसा गी तशें तें कापड जाता धूव आनी आवय बरें, तशें आमी आमच्या राया बरें आमी जाय जाल्यार आमी कितें करीत जाय. पाप साहेब फ्रांसीस म्हणटा की टुडे द वर्ल्ड रन आफ्टर सक्सेस, मनी एंड पावर, बट वी Christians run after love, service and humility. आज संवसार पयशा फाटल्यान, दौलता फाटल्यान, अधिकारा फाटल्यान, नांवा फाटल्यान, यशस्वी फाटल्यान 4 दिसान हांवें ग्रेस्त जाय, व्हडलो बंगलो हांवें बांदूंक जाय, लोकां मुखार म्हाका नमस्कार करूंक जाय, सलाम घालूंक जाय म्हूण आज संवसार आशेता. जाल्यार आमी क्रिस्तांवांनी खऱ्या भावार्थांनी कलतेपणाची जीण जिवोवची, अहंकाराची न्ही, कलतेपणाची, दीनपणाची, सेवेची, मोगाची, बोगसानाची जिणी जियेल्यार खंडीत जावन आमच्या बाप म्हणल्यार मागना आमी म्हणटा तुजें राज हांगा येवं. सर्गींचें राज खंडीत जावन आमच्या काळजान, आमच्या कुटुंबान, आमच्या वाड्यान, आमच्या फिरगजेंत तें येतलें. दुसऱ्या सुवातेर त्या बऱ्या स्वरा बरी आमची पातकां आमी वळखून घालूंक जाय. आमची पातकां आमी वळखून खंयसर अहंकार आसा गी, मोर हें सांगलां कोण चड उठतात गी खंडीत जावन तीं पडटलीं.
पूण कोण पडटात की म्हज्या खातीर म्हज्या पुता खातीर खंडीत जावन म्हजो पूत तांकां उठयतलो. तें जाल्यार आमची पातकां आमी वळखून घेवया दिनपणी हर एक पटी आमचें मागणें एकच जावं दी, हांव पातकी म्हजी काकूत कळ सोमिया. आनी खंडीत जावन तोच जेजू त्या सोराक म्हणलें उतरां आमकां म्हणटलो तूं म्हज्या सांगाता सर्गराजान आसतलोय. आनी तिसऱ्या सुवातेर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या क्रिस्त राया खातीर साक्ष दिवंक आमी केन्नाच आमी फाटीं करचें न्ही. आमकां मस्तो प्रायम मिनिस्टर आसले जावंक पुरो, मस्तो प्रेसिडेंट आसले जावंक पुरो, मस्तो चीफ मिनिस्टर आसले जावंक पुरो, पूण आमकां असो एकच एक राय, तसो क्रिस्त राय. ह्या क्रिस्त रायाक आमी सोडचें नाका. उतरान आनी करण्यान हर एका घडये घडये आमी क्रिस्त रायाक आमी साक्ष दिवन त्या खऱ्या क्रिस्त रायाचे प्रजा जावंक आमी प्रयत्न करया. मोरी आमची माय सदांच क्रिस्त रायाक तिणें सांगात दिल्लो आमकांय ह्या यात्रिकांक सांगात दिवन दी. आमेन. उबी रावन आमचो भावार्थ परगट उसारिया सतमंतान देवाक बापाक सर्ग आनी पृथ्वीचेर असणाराक आनी जेजू ख्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुत्राक आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्यावर जन्मलो आमकां बरी येतां जल्मालो पोंच पिलाताका ताणें कसले ताका कुर्सा जडलो तो मेलो आनी ताणें केलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांक परतून जिवंत जालो सर्गार सोडलो ते बापाच्या उजव्याक बसला थंय जावन जिवेन मेल्ल्यांची मुसवी करून घेतलो सन्मानच्या पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे भोगसाणे कुडीचे जेवणपण ससनाची जिवीत. आमेन. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आपल्या कुर्सा मरणा आनी पुना जिवंतपणा मुखांतर संवसाराच्या वायट सक्तांचेर आनी पातकी पदवांचेर जैत जोडलेल्या क्रिस्त राया मुखांतर आमची प्रार्थना बापाक आतां आमी कालतेपणी भेटवया. बापा, तुजे दैवीक राज ह्या संवसारी बांदून हाडचें मिसांव तुजे पवित्र सभेक दिलाय. पापा साहेब, बिस्प आनी सर मणियरपणी आपले समर्पित जिणये मुखांतर क्रिस्ताचें बरेपण आनी दणीपण परगडचें खातीर कर म्हूण आमी मागतां. बापा, आमचें मागणें आयक. लोकांच्या कोडी आत्म्यांच्या बरेपणांतय हुस्को दवरून खरी सेवा करूंक आमच्या राजकीय मुखेल्यांक आनी अधिकाऱ्यांक प्रत्येक जबाबदारी तुवें दिल्याय. बरी योजना रुपीत करूंक लोकांच्या बरेपणांतय ताणें सडीत गमान कर दिशें कर म्हूण आमी मागतां. समेस्त पिडेस्तांक गुण कर, सुकून गेल्या शेल्यांक किंड्यांक फाटीं हाड, अस्कतांक आदार दे, बलवंतांक संयम लाभय आनी संवसारांत शांती पाठय म्हूण मागतां. सारकी तणकी चलय नासतना जैलांत आसल्यांक आनी तिची शिक्षा भोगच्या कैद्यांक, समाजांक तिरस्कार भोगतेल्यांक क्रिस्तरायची दया आनी बजोवन बऱ्या मनशां मुखांतर फावो कर म्हूण मागतां. आमच्या युवजनांक आनी क्रिस्तांव फुडाऱ्यांक क्रिस्तरायच्या आदर्शांनी प्रेरीत करून सतानितीचो आनी भावबांदपांचो समुदाय बांदूंक तांणी क्रियाल जयशें कर. पवित्र सभेंत आनी समाजांत आपलें मेतरपण दाखोवन तुज्या राजाची मोळां तांणी उखलून दरिशें कर म्हूण आमी मागतां. ह्या वेपकरेसांत वांटेली जाल्ल्या आमकां स्वार्थांतले आनी खोटे वंदवनांतले नितळ करून तुज्या मोगाची आनी शांतीची आतेरां कर म्हूण आमी मागतां. आमच्या वैयक्तीक गरजा पसत आतां आमी मौनपणी आमी मागया. सर राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजेच ये बापा, पवित्र आत्म्याचे सक्तेन तुज्या पुत्रा जेजू क्रिस्ताचें रायपण आमचेर आनी आख्या संवसाराचेर तूं चलय. सर मान ओगळाप आनी स्तुती तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. Baba, oh
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदा देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी केपें सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा, पातकांचें बॉक्सांनी जोडून सगळ्या मनशांक तुजे वेंगेन हाडून तुज्या सुपुता ह्या संवसारान आमची बली जावच्या तुवें धाडलोय. ती बली आतां आमी तुका भेटयता आनी तोच तुजो पूत समेस्त राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकठांय म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पोद्वेदारा आनी ससनाच्या देवा, सवकाळी आनी सवथंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता आनंदाच्या तेलान माखून केलोय ससना याजक आमचो आनी एकलो राईसो रसनेसो. शांतीची तो निर्मळ बली कुर्सा ताणें तुका आपणाचीच भेटवणी केली आनी अशी मनशा कुळाची सडवण संपदली. सगळे रसनेक आपल्या अधिकाराखाल हाडून एक ससनीक आनी सार्वीक राज तुज्या महिमेताने ओपून दिले. राज्य सताचे आनी जिविताचे, राजनितीचे, मोगाचे आनी सवस्कायेचे देखून आतां दुदा बराबर आनी सर्गेंच्या सळ दरबारां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. दरबारांचो सर्वेस्पर सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. पूण सर्गेंत तुका जय, पूण सर्गेंत तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय. पूण सर्गेंत तुका जय, पूण सर्गेंत तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्यान दडून एदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपले कुशेन कश्ट मरां सोंसूं वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसस समर्पूंची. तेच परे जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिले आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. हे म्हज्या रक्ताचे काल्स नव्या आनी ससने कराराचें रगात पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासा करात.
बावट सगड परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुन्हा जीवनपण आम्ही परगटा. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सवतले आमा सोमेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पिटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे येजकी वर्गा बराबर तेका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाचे महेश सांगाता, बागेवन जुजतीच्या पती सांगाता, बागेवन धर्मदूत आनी आशिसीच्या सांत फ्रांसीस आनी सांत क्लारा आनी सर काळे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू तता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थना आतां भक्तीपणाने आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सो वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गेचें बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणे बरोशें अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटे सो पातकांतली सुटय आनी सो आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजदूड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवयात. शिडी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी.
पळयात हो जावन आसा जेजू क्रिस्त आमचो राय आनी आमचो गवळी देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आतां आमी हर एकली सुभागी तुझे म्हाका पावना पूण तुज्या उठानच म्हाका भलायकी मेळटली. दयेन येचो मिया म्हज्या काळजाच्या बिडारान तुजे शिवाय ना कांय उपाय तुझा म्हज्या काळजा सोराय. येचो मिया दयेन येचो मिया म्हज्या काळजाच्या बिडारान तुझे शिवाय एक घडी सयची येवंक जायशे ना म्हज्या तुझे शिवाय सोम्या तुझे शिवाय पर कर सोम्या ये म्हज्या काळजान पर कर सोम्या ये म्हज्या काळजान रावूं तूं सोम्या म्हज्या ह्या तुझे शिवाय ना कांय उपाय तुझा म्हज्या काळजा सोराय. पातकाचे जडायेन आत्मो पुगर जाला तूं नासतना सोम्या तूं नासतना पातकाचे जडायेन आत्मो पुगर जाला तूं नासतना सोम्या तूं नासतना पातका म्हजी काड तुजे सेवेक म्हाका धाड पातका म्हजी काड तुजे सेवेक म्हाका धाड सेवेन तुजे हांवें बागी जावच्या सेवेन तुजे हांवें बागी जावच्या. येसो मिया दयेन येसो मिया म्हज्या काळजाच्या बिडारान तुजे शिवाय ना कांय उपाय तुझा म्हज्या काळजा सोराय. येसो मिया दयेन येसो मिया म्हज्या काळजाच्या बिडारान तुजे शिवाय ना कांय उपाय तुझा म्हज्या काळजा सोराय. ससनाक राजा कसो सर्वेस्पर सिंहासनार बसला सर्वेस्पर आपल्या परजेक आशिर्वाद दितलो आनी शांती फावो करतलो. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा स्वामी जेजू क्रिस्त सक्ता सर्वांचो राजा म्हूण आमी वळखता आनी ताच्यो आज्ञा पाळूंक आमकां अभिमान भोगता. ताच्या दबाजी परबे दिसा अमर जिविताचें जवान कान आमी घेतलां तें जिवी ससनी वैभवान सर्गीन ताच्या राजांत आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोबे आसो सर्पो द्वेदा देव बाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचून ह्या क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडणूक दिवोच्या दिव्यांतेल हांवें जळच्या दिसोम्यांतेल म्हज्या दिव्या दिवोच्या दिव्यांतेल हांवें जळच्या फावो कर जळच्या ताके पर्या गाव्या होजाना गाव्या होजाना गाव्या होजाना रायाच्या राया गाव्या होजाना गाव्या होजाना गाव्या होजाना राया ती म्हज्या काळजान मोग सेवा करच्या ती सोंप्या मोग म्हज्या काळजान ती म्हज्या काळजान मोग सेवा करच्या सेवा करूच्या खातीर पर्या गाव्या होजाना गाव्या होजाना गाव्या होजाना रायाच्या राया गाव्या होजाना गाव्या होजाना गाव्या होजाना राया ती म्हज्या गड्यांतेल हांवें जळच्या दिसोम्यांतेल म्हज्या दिव्या ती म्हज्या दिव्यांतेल हांवें जळच्या फावो गजळच्या खातीर पर्या गाव्या होजाना गाव्या होजाना गाव्या होजाना रायाच्या राया गाव्या होजाना गाव्या होजाना गाव्या होजाना राया मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मोरी आशीर्वाद दिवं आमकां भगीन पुस्तकाचे गुरुवेन नेवरांका आमचे देवा आमच्या दिसवणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.